नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयता आनी आयज न्ही हांव तुमकां हो जाडो रवो आसा सोजयेचो तेची सोजी करून दाखयता पळय। तेन्ना हांवें असलोच रवो पूण बारीक घेतलेलो, हो जाड आसा पळय, हाची सोजी करून दाखयता। आनी ही सोजी न्ही करतली पळय ताका साहित्य कितें जाय तें सांगता। दूध जाय आनी ड्राय फ्रुट्स हांवें तुपान भाजले पळय, तुपान भाजल्या। ही आसा लवंगां 5, मीठ, हो आतां रवो सोजयेचो आनी गोड आनी सोय आनी इल्लीशी साखर घेवपाची। आनी हे आसा पळय ती वेलची पळय, वेलच्यो सोलल्या आनी हितून घातल्या। आतां त्यो कित्याक घातल्या त्यो सांगता। हे आतां आसा पळय तवशें, ती बारीक तवशी ती हांवें ही 3 तवशी किसले, हातून किसले पळय आनी ही दवरल्या किसून पळया। आतां हे हांव मिक्सराक लायतालें आनी बारीक वांटून घेतालें। आनी तुमचे जर आतां तवशे मोठे आसा, म्हणजे कुकुंबर आतां काकडी म्हणटा तेका, ती जर मोठी आसा तर तुमी कितें करपाची, वयली मात साल काडूकूच जायी, वयली स्कीन काडपाची आनी भितरले बियो काडपाच्यो आनी उडोवपाच्यो भायर, मोठी असल्यार। आनी असली बारीक असल्यार बियो काडपाच्यो ना, पण वयली स्कीन काडून उडोवकूच जाय, नाजाल्यार ती घट कशी अशी लागता। आनी आतां कितें करुया, नाल्लाचे आतां सोय आसा पळय ताचो रोस काडटली, म्हणजे दूध काडटली हेचे। आनी आतां आमी कितें करुया, ही लवंगां आसा पळय, तूप आसा तातूंतूच ही लवंगां 2 उडोवया आनी हो रवो घालुया। आतां हो रवो बरो भाजूनी, आतां हो रवो भाजता म्हणसर न्ही आमी ते तवशे आसा पळय ते मिक्सराक लावया आनी सोय। हे पळयात, आतां हो रवो बरो भाजून जालो, तातूंत आतां इल्लेशें उदक घालुया आनी तुमच्या कडेन जर आतां दूध एक्स्ट्रा आसा जर तापोवन दूध घातल्यार जाता अशें। आतां हो मोठो रवो आसा, शिजपाक जाय न्ही तो, म्हणून इल्लेशें उदक घातलां। आतां हो शिजूनी, हे पळयात, आतां ही शिजली। आतां कितें करपाक, हे गरम उदक घातलेलें भितर। आतां तातूंत न्ही हे पळय दूध घालुया आनी आतां ही आनी एक 5 मिनटां शिजूनी मातशी। तितल्यान कितें करुया, आतां हे पळय नाल्लाचे वाटलाय वांटण, ताचे दूध काडटा आनी हे पळय आतां हे तवशे आसा पळय कुकुंबर, ते न्ही वाटलाय पळय मिक्सराक आनी तातूंतूच वेलची घातली, वाटली म्हणजे आनी पावडर करपाची गरज ना। आनी हातून न्ही आतां हे पळय हे गोड घालुया, 1 वाटी घातले, ड्राय फ्रुट्स घालुया आनी आतां हे दूध हातून घालुया। हे दूध आसा काडला न्ही ते हितून घालता। आतां न्ही हातून आमी हे सगळे मिक्स केला पळय आनी दवरला ते घालुया। आनी चवी प्रमाणे मीठ घालपाचें, पण गोडसाणीक इल्लें कमीत घालपाचें मीठ, चड घालपाचें ना, नाजाल्यार टेस्ट वयतली। आनी आतां हे बरें धवळुया आनी बरें बारीक गॅसीर बरी शिजोनी।
हे पळया. आणि आता कोणाक भितर गोड घालपाचे ना न्ही तेंच्यांनी साखरूच घातल्यार जाता. आता हातून न्ही हे पळय पाव वाटी सुमार साखर घालता आणि तुमी न्ही अर्दी साखर आणि अर्दी गोड घालूं येता. तशें करूं येता आपल्या चवी प्रमाणे. थोड्यांक गोड आवडना तेंच्यांनी साखरूच घातल्यारूय जाता. आणि अशें न्ही गोड आनी साखर मातशें मिक्स घातले की ना टेस्ट मातशी बरी येता. आता हातून वेलचेचो बीन वास बरो घमघमता, तवशाचो वास. आणि तुमच्या कडेन जर आता हळडीचे पान आसा, हळडीचे पानां ते जर आसा न्ही तर भितर घाला आनीकूय वास मागीर घमघमता. आता ही बरी शिजूनी. हे पळयात कितली बरी जाली पळया शिजली. अशीच ती शिजोवंक जाय, कमी बीन शिजोवंक जायना. आणि आता न्ही तुमकां सांगता दूध आता तुमगेर जर एक्स्ट्रा आसा तरूच पयलीं घाला, नाजर मागीर ते उसरा घालपाचे. तशें कर. पयलीं दूध घातलें की ना मागीर तेका खव्याचो कसो वास येता बरो आनी दूध तें बरें शिजता बीन न्ही ताका लागून. आणि आता कितें करूंक जाय पळय हें बरोबर जालें. आता हें सुकल्या उपरांत बीन न्हय हें जावचें ना, दाट दाट बीन कशी एकी कडेन बसलेल्या भशेन जावची ना. कित्याक आमी गॅशीरूच तिका आमकां जायी पळय तितली शिजयली पळया. आणि मोठो रवो आसल्या कारणान न्ही हे पळय ही वाटी अर्द्याच्या सकयल घातलेली पळय, पाव वाटीच्या वयर मातसो आसले म्हणजे अर्दी वाटी नासलो तिक्को रवो, पण कितलो जालो तो पळया. आणि आता न्ही कंप्लीट जालो. आता कितें करुया, हे दूध आसा पळय तातूंतले दूध काडून हांवें थोडे दवरलेले आनी इल्ले भितर घातले आनी एक वाटी करून हे पळय घातले. आता हेका एक 5 मिनटां बीन अशें आसूनी मातशी उमाळो येवनी म्हणजे मातसो खतखतो येवनी मागीर हें जालें रेडी टू सर्व. हे पळय येयलो तेका खतखतो पळयलो 1 मिनटानूच जालें आता हें. आणि तुमकां जर आनीक पातळ जाय न्ही जर आनीक इल्लें दूध घालपाचें आता ह्या टायमार, म्हणजे कितें जाता तेका हो पळय कलर बीन बरो येता आणि तवशाचो वास जर सारको घमघमता. आणि तुमकां जर आता नाल्लाचो रस काडपाचो ना जर बारीक वाडपाचें, नाल्लाची सोय बारीक गंध कशी वाटून घालपाची तशी घातल्यारूय सोजी बेस्ट जाता. आता जालें रेडी टू सर्व. हे पळयात आता ही सोजी तवशाची सोजी केल्या पळय ती न्ही बेस्ट जाल्या आणि रुचीक सारकी. अशी सोजी तुम्ही एकदा केल्यार परत परत करतली. अशी सोजी तुम्ही मुद्दाम तुमच्या घरा करून पळया, खाया. म्हाका लायक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल वाजोवंक विसरू नाका. तसोच हो म्हजो तुम्ही व्हिडिओ आवडीन पळयला न्ही आनी पळयता तांकां हांव मना पासून सांगता देव बरें करूं म्हणून.